ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी, झोनल ॲग्रिकल्चर ऑफिस बिचोली आणि डायरेक्टरेट ऑफ ॲग्रिकल्चर यांच्या जोड पालवान एक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2023 हे साल आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भरड धान्य महोत्सव असे साजरे केले वता। आणि हे भरड धान्य म्हणल्यार हातूंत कितें कितें येता, नाचणी येता, वरी येता, जनो येता, बाजरी येता, तांबडी भाजी म्हणल्यार ताका व्हाईट अमेरंथस अशें म्हणटात। तर अशा सगळ्या ह्या 7-8 प्रकारचे जे आसा, 9 प्रकारचे जे आसा ताका भरड धान्य म्हणटात, जे उत्पादन करपा खातीर कमीत कमी मेहनत लागता आणि त्याचे उत्पादन बरें जाता। दुसरी तेजी गजाल आहा की मनशाच्या आयुष्या खातीर किंवा आरोग्या खातीर हे भरड धान्य जे आसा ते अत्यंत आवश्यक आसा, बरें आसा, हेल्दी आसता। लोकां मदीं तेची एक जागृताय निर्माण करपा खातीर आयज विभागीय कृषी कार्यालय डिचोली बाय निलिमा गावस हाच्या मुखेलपणा खाला एक रॅली आयोजित केल्या। आणि ही रॅली 2 प्रकारान आसा। एक जे उत्पादक आसा, जे ग्रोवर्स आसा, त्यांच्या मदीं चडांत चड हे जे भरड धान्य आसा, नाशणे, वरी लावपा खातीर जागृताय तयार करप। दुसरे जी सिटीजन आसा, जे नागरीक आसा, तांच्या मदीं चडांत चड त्यांनी हे नाचणी किंवा वरीचे पदार्थ खावपाक जाय हाजी जागृती तयार करपा खातीर ही आयची रॅली आयोजित केल्ली आसा। रॅलीचो हो प्रोग्राम आमी आत्मा म्हणजे ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी, झोनल ॲग्रिकल्चर ऑफिस आणि डायरेक्टरेट ऑफ ॲग्रिकल्चर यांच्या जोड पावलान हांगा हो प्रोग्राम आमी आयोजीत केल्लो आसा। ह्या प्रोग्रामाचो आमचो मूल उद्देश आसा तो अवेरनेस करपाचो। शेतकाराच्या मदीं जे उत्पादन आसा नाशण्याचें, नाजाल्यार नाशणो म्हणल्यार तितून बाजरा येयलो, ज्वारी येयली, वरी येयल्यो आनी नाशणो येयलो, हेजें उत्पादन वाडोवपाचें। प्लस हे जे लोक सिटीन रावता पळय नाजाल्यार गांवांत रावता तेंच्यांनी हे अवेरनेस आमचे पळोवन जो नाशणो आमी आयज कमी केला खावपाचो तो वाडोवपाचो, हो आमचो मेन उद्देश आसा। आमी डिपार्टमेंटान ना म्हणल्यार आतां हे वर्स इयर ऑफ मिलेट आसल्या कारणान लास्ट टायम जेन्ना शिगमो कार्निवल जाल्लो पळय तेन्ना आमी एक कार्निवल थंयसर हे केल्लो, सगळे डिपार्टमेंटांनी थंयसर म्हणजे हे करून कार्निवल जाल्लो आमचो। परत आमी म्हापसा एक नाशण्याचें फेस्त केल्लें आणि आयज आमची ही अवेरनेस रॅली आसा। आतां हो जो ऑक्टोबर म्हयनो आसा पळय तो आमच्या गोंया खातीर दिल्लो आसा अवेरनेस करपाक आमकां। त्या हितून आमी 20 ते 22 प्रोग्राम आमी विलेज लेवलाचेर नाशण्याचें व्हॅल्यू एडिशन कशें करपाचें आनी मिलेट्स प्रोडक्शन कशें वाडोवपाचें हेजेर घेतलेलें आसा। आयज पर्यंत आमी गेल्या पावसाक सिजनाक 12 किलो ते 15 किलो सुमार नाशणो लोकांक शेतकाऱ्यांक रोवपाक दिला आणि 20,000 स्क्वेअर मिटर सुमार नाशण्याच्या लागवडी खाली हाडलेली आसा। आतां कोणी जर 500 स्क्वेअर मिटर नाशणो लायला जाल्यार ताका अन्न सुरक्षा म्हणून एक आमची स्कीम आसा, त्या स्किमीक सुद्दां एप्लाय करूंक मेळटा। आयचो आमचो रॅली प्रोग्राम आसा अवेरनेसाचो, तो जस्ट लोकांक म्हणजे अवेर करपाक की नाशणो कितको इम्पॉर्टन्स आसा पळय तो। तुमकां खबरूच आसा की नाशणो खाल्ल्या म्हणटकीर आमची जी नाशण्यान जे प्रोटीन्स आसा, विटामिन्स आसा, फायबर्स आसा, मिनरल्स आसा, हेज्या अंतर्गत आमचे जी भुरगीं आसा पळय तेंकां ती बरी पडटा। आनी हाडां जी आमची आसा कॅल्शियम आसल्या कारणान हाडां घट जाता। ल्हान भुरग्यांक ते जाणट्या पर्यंत हो नाशणो आमकां उपयोगी आसा। आनी हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता की आमी ते भात गंव आसा ते कमी करपाचें आनी नाशण्याचेर चड भर दिवपाचो आनी नाशणो जो आसा पळय आमच्या जेवणाक तो वाडोवपाचो।